In a world where many are struggling to make ends meet, there are those who are left behind, forgotten, and destitute. But what if we could provide them with a safe haven, a place to call home, and a chance to rebuild their lives? This is the vision of the St. Antony Home for the Destitute, a project that aims to provide 60 free accommodations to those in need. We have already begun construction on the project, but we need your help to complete it. Your donation will go directly towards providing a home for the destitute and marginalized. Every contribution, big or small, will bring us closer to our goal of providing a safe haven for those in need. हांव फादर सुनील वेगस सांत आंतोनीचे पुणशेत केरेकट्टे असो रेक्टर. आमी सांत आंतोन पुणशेताच्या वाठारांत आसाव. हांगासर एका बांदपाचें काम जावचें तुमी पळयतात आनी हें बांदप आसा आमी निर्गतिकांक करच्या आसऱ्याचें बांदप. आमची दियेसीज आराम जावन सोडून 12 वर्सां सोंपतात आनी ह्या वेळार निर्गतिकां खातीर कितें तरी एक योजन करी जाय म्हणली आशा आमच्या बिस्पाक आसली आनी तें योजन हांगासर ह्या पुंतळार करचो निर्धार काण घेवन येदोळूच ह्या योजनांक चालन आमी दिल्लें आसा आनी येदोळूच जायतो वावर ह्या बांदपा दिशेन ह्या योजना दिशेन जाल्लो आसा. सोडून 60 निर्गतिकांक धर्मार्थ वस्ती आनी जेवण दिवन तांचे तें क्रिस्ताक पळोवन क्रिस्ताची सेवा करचो इरादो ह्या योजना पटलो. हांगासर निर्गतिकांक पळोवच्याक धर्मीक भयणी येतात आनी तांणी हांगासर येवन ह्या निर्गतिकांक पळोवंक आनी सांगता ह्या पुंतळार सेवा दिवंक आशा दाखयलेली आसा. आनीक जायतो वावर ह्या बांदपा दिशेन जावंक आसा. जेजूनुच पवित्र पुस्तकान सांगलेलें आसा जें कितें ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी करतात तें म्हाकाच तुमी करतात म्हणून. आनी अशें कोणायकी ह्या योजनांक कांय तरी कुमक दिवंक आसा जाल्यार तांणी आमच्या पुणशेताक संपर्क करियेत आनी तुमच्या आदारान हें योजन ह्या वर्सा भितरच ह्या जुबले वर्सा भितरच आमी सोंपोवंक शकतल्यांव. आनी अशें ह्या जुबलेवाच्या वर्सा म्हणजे दया माया दाखोवच्या वर्सा त्या दुबळ्या धाकट्यांतय ही सेवा दिवन दया माया दाखोवंक आमी शकतल्यांव. हे दिशेन तुमचो सहकार आशेत आसतना तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेताक येवंकी हांव येवकार मागतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.